नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइंस. This bulletin is brought to you by कायम चूरन, आपकी खुशियों का साथी. प्रॉस्टिट्यूशन रॅकेटांची पाळामुळा काणकोणा वेबसायटी वयल्यान रॅकेट पुराय प्रकार स्ट्रिंग ऑपरेशनात एक्सपोज. नगरसेवकान केली पुलीस कागाळ. सिद्दीकीच्या व्हिडिओचो सोर्स सोदूंक काँग्रेसीच्या खवटणकाराची चौकशी. युनायटेड ऑपोजिशनाचो सुनीलाक तेको. म्हापशा कोर्टान सुलेमानाक जामीन रिजेक्ट. आपाचो फुडारी संजय सिंगा आड 100 कोटींची मानहानीची केस. मुख्यमंत्र्याच्या घरकान्नीची कॅश फॉर जॉब स्कॅमाच्या आरोपा खातीर केस. सिंगाक 10 जानेराक दिवचले कोर्टाचो समन्स. सव्वाशे कोटींच्या शेअर मार्केट स्कॅमात गोयच्या ईडीन आरोपींची 2 कोटी 98 लाखांवयर मोलाची प्रॉपर्टी एफडी केल्यो जप्त. आरोपी मायरन आनी दिपाली फरार. धारगळे सनबर्नाच्या सुवातेर दोंगर कापुना. सरकारान सांगला कोर्टान सनबर्नान ड्रग्स विकतात म्हणटात असले आरोप करचो ना. खासदाराच्या हायकोर्टाक उतर. बांबोळी 4 वर्साच्या भुरग्याचे अपहरण. घरा लागसार मेळ्ळी जोती. पुलिसांक एकल्याचेर दुबाव. चौकशी चल्ल्या. सगळ्याक भुरग्याचे मिसिंग पोस्टर. आणि दिवचल नगराध्यक्षाचेर अविश्वास थारावाच्या बसकेक एकूय नगरसेवक ना. अविश्वास थाराव पडलो भायर. पक्ष आणि मुख्यमंत्र्याच्या मध्यस्थीन डॅमेज कंट्रोल. खबरो विस्तारान. प्रॉस्टिट्यूशन रॅकेटाची पाळामुळा काणकोणा पावली. काणकोणा मोठ्या प्रमाणात एस्कॉर्ट सर्व्हिस चलता म्हणून नगरसेवकाची पुलीस कागाळ. एस्कॉर्ट सर्व्हिसेची वेबसायटीर दिल्ल्या फोन नंबरा वयल्यान व्हेरिफिकेशनाक खासा स्टिंग ऑपरेशन. वेबसायटी वयल्या नंबरा वयल्या एकल्याक फोन लायलो. एस्कॉर्ट बिझनेस एक्सपोज खासा रिपोर्ट. काणकोणात प्रॉस्टिट्यूशन रॅकेट चलता ही खबर मुखार आयल्या उपरांत एकल्यान स्टिंग ऑपरेशनाक सुरवात केली. ताका मेळिल्ले म्हायती प्रमाण एके वेबसायटी वरवीं ही एस्कॉर्ट सर्व्हिस सुरू आसा. ताणें त्या वेबसायटीर चॅक केलें जाल्यार थंय काणकोणा असो ऑप्शनूय ताका दिसलो. खरें फट कितें हें जाणून घेवंक ताणें त्या दिल्ल्या नंबरार फोन लेगीत केलो. फोनार कितें उलोवप जालें तें आयकयात. फुल नाइट के लिए 7,000 रेट है सर. फुल नाइट का वीआईपी कोर्स रहेगी. प्रीमियम सर्विस रहेगी. क्या बोला आपने? वीआईपी 7,000 रेट रहेगा. वीआईपी कोर्स रहेगी सर और प्रीमियम सर्विस रहेगी. ठीक है. ओके. किधर की लड़की है वो? लड़कियां सब बाहर की होती है. कॉलेज गर्ल्स वगैरह होती है बाहर की. ओके. कानपुर में मिल जाएगी ना? हाँ, कानपुर में ही मिलेगा. कानपुर में मिल जाएगा. हमारा होटल है. होटल पे आके ले सकते हो. अगर आपके लोकेशन पे भेजना है तो आपके लोकेशन पे भी आ जाएगी. होटल कौन सा है आपका? वो मैं लोकेशन वगैरह डाल दूंगा, लेकिन पहले बुकिंग करना रहेगा 1,000 कंफर्मेशन आपको. उसके बाद होटल का लोकेशन फोटो सब डाल दूंगा. 1,000 पहले देना पड़ेगा. हाँ, पहले कंफर्मेशन पेमेंट देना पड़ेगा. आज रात को मिल जाएगी ना? हाँ, आज रात को मिल जाएगी. हाँ अभी मिल जाएगा. अभी मिल जाएगा. ओके ओके. मैं 1,000 भेजता. हाँ ठीक है. अच्छा. आप मुझे व्हाट्सएप में हाई लिख के भेजो इसी नंबर पर. हाँ हाँ. मैं आपको QR कोड भेजता हूँ. उसमें पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डालो. उसके बाद मैं लोकेशन और फोटोज वगैरह सब डाल देंगे. अच्छा अच्छा. एज कितना रहेगा? एज सर 20 साल से लेके आपको 24 साल तक रहेगी. 20 साल से लेकर 24 साल तक. हाँ ओके ओके. चलेगा. मिल जाएगा ना श्योर? हाँ, मैं QR भेजता हूँ व्हाट्सएप में. लेकिन कानकोण में ही है वो या दूसरी जगह पे है अभी? सर कानपुर में ही है. कानकोण में ही है. हाँ, कानपुर में. ओके ओके. अच्छा ठीक है. हाई लिख के भेजो मुझे इसी नंबर पर. मैं आपको भेजता हूँ QR. ठीक. ओके. अच्छा. ही असली बेकायदेशीरपणां काणकोण मेरेन पावल्यात. आदींच हांगा पर्यटक कमी येतात
हे असले प्रकरण आतांच थांबवना जाल्यार येता ते पर्यटक येवपाचे बंद जातले अशें म्हणीत काणकोणचो नगरसेवक शुभम कुमार पंतान पुलिशेंत कागाळ दिल्या. ह्या प्रकरणाची खर कारवाय जावची अशी मागणी नगरसेवकान केल्या. म्हणजे ह्या पद्दतीन समज तुगेलो हे चलता वेव्हार चलता वर्सोच आमगेलो हरशी आतां ह्या वर्साक बिजनस सगळ्याक आमगे काणकोणाक डावन आहा. हो पयलीं आमी आयकोंक येतालो की अंजुना बागा ते हेडच्यान कांदोली म्हळ्यार ते हेडच्यान जातालें म्हणून, पूण आतां पळोवपाक गेल्यार हे काणकोणाक पावले. टुरिजमाचे इफेक्ट पडटलो म्हणटा भरपूर म्हणल्यार असो आमकां जाता एक कोण ते म्हणटा पळय छपरी तोच क्रावड येतलो म्हळ्यार पिवन हिंगा लफडी करपाचे लोकांक त्रास करपाचे तोल्ले येतलो. डिसेंट क्रावड कोणूच तुगेले येवपाक हिंग प्रिफर करचो ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मुख्यमंत्र्याची घरकान्न सुलक्षणा सावंतान आपाचो खासदार संजय सिंगा आड 100 कोटींचो मानहानीची केस केल्या. दिवचल JMFCत केल्ल्या कागाळीचेर संजय सिंगाक 10 जानेर 2025 कोर्टा मुखार हजर रावपाक सांगलां. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात आपाच्या फुडाऱ्यान सुलक्षणा सावंताचेर गंभीर आरोप केल्ले. BJP म्हणटा सीएमाच्या घरचे प्रशासनीक कामात मेतेर जायना. आम आदमी पार्टीचे मेंबर ऑफ पार्लमेंट राज्यसभा आणि नॅशनल स्पोक्सपर्सन संजय सिंग जे सध्या एक्सायज स्कॅमान बेलीचेर भायर आसा तांच्या अगेन्स्ट मिसेस सुलक्षणा सावंत जी भारतीय जनता पार्टीची एक कार्यकर्ता आसा, महिला मोर्चाची प्रभारी आसा, तांणी आज एक डिफेमेशन केस फायल केल्या. जेन्ना 4 डिसेंबर 2024 एक दिल्ली प्रेस कॉन्फरन्स जाल्लें जाचेर the entire video in that sense was defamatory, especially towards Chief Minister and his family, with a specific intention to malign and tarnish the popular and hardened reputation of both Chief Minister and his family and his wife. एक म्हणजे तो जो डिफेंडंट किंवा ज्याच्या अगेन्स्ट कंप्लेन फायल केला तो संजय सिंग, म्हाका दिसता एक महत्वाचो मुद्दो आसा की तो एक हॅबिच्युअल ऑफेंडर आसा. ताणें हाज्या पयलीं कितल्याशाच डिफेमेशन केसींनी एपॉलॉजी मागिल्ली आसा आनी ताणें पॉसिबली ताज्या खातीर ताका एक फरक पडना असो दाखोवपाचो प्रयत्न करून बिनबुडाचे आरोप केले आनी आमी तेन्ना कमिटमेंट दिल्ली की डिफेमेशन केस भारतीय जनता पार्टी कडल्यान जातली आनी ती आज जाल्या. त्या प्लेंटान आमी अशें म्हणलां की द प्लेंटिफ स्टेट्स दॅट दिस फॉल्स एंड बेसलेस एंड डिफेमेटरी रिमार्क्स वेर मेड बाय द डिफेंडंट इन द प्रेस कॉन्फरन्स which have defamed the plaintiff in the eyes of the society. Several unsubstantiated, false, malafide remarks were made by the defendant in the said press conference held on 4th December 2024. Every allegation, statement made in the press conference is false and is made with malafide intent of maligning the reputation of the plaintiff. Bicholim Court, म्हणजे कोर्ट ऑफ सिव्हिल जज सिनियर डिव्हिजन, तांणी नोटीस इश्यू केल्या आणि संजय सिंग हाका अपियर जावचो म्हणून ऑलरेडी नोटीस इश्यू झाल्या. सिद्दीकीच्या व्हिडिओ विशयी चौकशेक पोन्ने गोंयचे पुलिसांनी प्रदेश काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कवठणकाराक 2 वरां चौकशेक बसयलो. आप गोवा फॉरवर्डाच्या फुडारी ताका तेंको दिवंक पावले. व्हिडिओ येतनाच आपणे तो पुलिशेक दिल्लो. DGPकूय ते विशीं सांगिल्लें. आतां खंय विरोधकांचो आवाज चिड्डुपाचो यत्न. ते वेटेन सिद्दीकीक जामीन रिजेक्ट. पॉलिटिकल डायरेक्शनान ऑपोजिशनाच्या लिडरांक हेरस करपाचो आनी तांकां टार्गेट करपाचो, हे केसीन तांकां गुंतोवपाचो. म्हाका एक गजाल कळना. हांव जेन्ना DGPक फोन मारून सांगता, व्हिडिओ दिता, सगळे पुलिसाक हेल्प जावची म्हणून, जाल्यार म्हाका हाडून हांगा 2 वरां बसप. आनी आतां हांव डेफिनेटली शुअर आसा की ते नेक्स्ट अमित पालेकराक हाडटले तो इंडियेक येतकूच. कित्याक तांचे कडेन ऑपोजिशनाक टार्गेट करपाक आनी जी मेन मुद्दे आसा ते मागीर लँड स्कॅमाचे जावं, लँड ग्रेबिंगाचे जावं, कॅश फॉर जॉबाचे, ते भरकटोवपाक तांकां ऑपोजिशनाक टार्गेट करून ते डायवर्ट करपाचो प्रयत्न तांचो आसा. कावठणकराच्या सपोर्टाक आयिल्ल्या आप गोवा फॉरवर्डाच्या फुडाऱ्यांनी लेगीत ह्या प्रकरणाचेर तिडक उक्तायल्या. त्या आरोपाचे इन्व्हेस्टिगेशन जावचे शिवाय ते पळय कोण ऑपोजिशन लिडर हे सरकाराचे नदरेक हाडटा तांचेर इन्व्हेस्टिगेशन करप, ही कसली नीती ती आमकां कळना. जे विरोधी पक्षाचे फुडारी आसा तांचेर आरोप करप, तांकां पुलीस स्टेशनार आपप, तांचेर इन्क्वायरी करप, हे कितें, कसलो आरोप आहा तांचेर? हो जो सगळो प्रकार पळयलो जाल्यार अशें दिसता की एक म्हण आसा की चोराक सोडप आनी संन्याशाक फाशी दिवप असो प्रकार हांगा चल्ला. हेंच्यांनी चोराक सोडला आनी जो पळय
त्या चोराक कित्याक सोडला हे जेन्ना विचारतात त्या काढून हांगा बसयला आनी एक पनिशमेंट दिल्ल्या भशेन हो सरकार करता. ही अत्यंत दुखद गोष्ट, कारण अशा पद्दतीचें एडमिनिस्ट्रेशन गोंयाक आमच्या खंयच्या दिशेन व्हरतलें. आनी आज आमी पळयता की ज्या व्यक्तीन जो तेणी व्हिडिओ व्हायरल केलो तो सुलेमान खान, ताणी काही जाणांची नांवां घेतली, तितून तेणी त्यांच्या बीजेपीच्या विद्यमान आमदाराचें नांव घेतलें. पण आज तुमचे खंय गेले ते बीजेपीचे युवा मोर्चाचे सदस्य आनी युवा मोर्चाचे तुमचे कार्यकर्ते? आज या मरे रस्त्यार, ह्या दिसा तुमी रस्त्यार येयले मरे आनी एका आमदाराचो, काँग्रेसच्या आमदाराचो तुमी राजिनामा मागलो मरे. पण ते तुमचे राजकारण आनी आज तुमी खंय गेले तर आज या मरे रस्त्यार आनी त्या तुमच्या आमदाराचो राजिनामा मागा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. धारगळे ईडीएम सनबर्नाचे सुवातेर इव्हेंटा खातीर दोंगर कापिल्लो ना. गोंय सरकारान हायकोर्टाक सांगलां. सनबर्न म्युझिक फेस्टिवल प्रायव्हेट सुवातीचेर जातलो. कोर्टान सुनावणी बुधवारा दवरल्या. इतल्या मजगतीं सनबर्नात ड्रग्स विकता म्हणटा तसले आरोप करचो ना म्हणून खासदार विर्यातान हायकोर्टा मुखार सांगलां. Both matters have been kept tomorrow for argument, and it will be taken up on priority basis. The private parties have filed the replies. Some additional affidavits have been filed by the petitioners. The matter will be heard tomorrow by the High Court for interim relief, and that is fixed at 10 o'clock tomorrow morning. There is some allegation regarding hill cutting, sir. That allegation is there, but we don't have any proof in support of that. In fact, our case is there is no hill that is being cut there. There are police personnel at the site since last 2 or 3 days for security checkup, etc., and security arrangement. So that allegation is absolutely wrong as per our instructions. बांबोळी 4 वर्साच्या भुरग्यांच्या अपहरणाची केस जाल्या. 6 दीस जाले तरी भुरगो मेळना म्हणून पालकांक हुस्को. घरा लागसार भुरग्याची जोती सापडल्यात. पुलिसांक खंय एकल्याचेर दुबाव. ते नजरेन चौकशी, तपास आनी सोद चल्ला. सगळ्याक भुरग्याचे मिसिंग पोस्टर्स लागल्यात. पुलिस को खाली बोलता है भरोसा रखो, मिल जाएगा, तो कब तक हम लोग भरोसा रखेंगे? आपको किसी पे शक है यहाँ के लोगों पे? जो यहाँ पे तो किसी के हम शक ही नहीं है, तो किसको हम देखे भी नहीं है. हम लोग दोनों लोग ड्यूटी में थे, तो कैसा किसको मालूम पड़े, किसके ऊपर डाउट करें? तो वही समझ में नहीं आ रहा कि इतना दिन बच्चा और अभी मिलना मांगता है. तो हम लोग कैसा करके भी हम लोग महसूस कर रहे हैं कि कोई अगर होता हमारी जगह में तो कुछ ना कुछ कर बैठे. फिर भी हम लोग सोच समझ के ये सब नहीं कर रहे हैं. करने का हम लोग को भी मन करता है, कुछ ना हाथ में आता करो, कुछ भी करो. मन में ऐसा सोचते हैं कि क्या करें, अपना बच्चा हम लोग अगर कुछ हो जाए कौन क्या जिम्मेदारी देगा. इसीलिए हम लोग भी चुपचाप है अभी तक. तो गांव से भी फोन आ रहा है कि क्या हुआ, कुछ आ रहा है, कुछ मिल रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ भी अभी तक हो नहीं रहा है. यहाँ पे सीसीटीवी कुछ चेक भी किया, आगे पीछे का, पीछे जहाँ पिछले बार जो चप्पल जहाँ पे मिला था वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा कुछ नहीं है. आगे पीछे कुछ भी नहीं. उधर मेन रोड में घर में लगा था, उसमें भी तो दिखाई नहीं दिया. और मेन गेट में एक सीसीटीवी कैमरा लगा, उसमें भी नहीं दिखाई दिया. ये अंदर का ही होगा, ऐसे नहीं जा सकता है ना बच्चा. पहले ही वो बच्चा को बोले कि बाबू इधर रास्ता जगह मत आओ, वो गाड़ी आएगा तो ये करेगा बोल के पहले ही हम लोग बोले. अच्छा ठीक है, वो बोल रहा था ठीक है मामी, अच्छा नहीं आएंगे इधर बोल रहा था. यहाँ से बच्चा बाहर भी जाता था कहीं पे? नहीं, हम लोग आते हैं उस समय हो जाता है. और उसका मामा आता है, वो खाना करने के लिए उधर लेके जाता है. उधर रूम है ना, उधर लेके जाता है. और किसी के साथ बच्चा जाता था या किसी का नजर था उसके ऊपर, ऐसा कुछ है आपको? पता नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं किसका नजर है. 100 मायज कोटींचे शेअर मार्केट स्कॅमात ईडीन आरोपींची प्रॉपर्टी जप्त करूंक सुरवात केल्या. मायरन आणि ताची घरकान्न दिपाली परबाची प्रॉपर्टी आणि फिक्स डिपॉझिट मिळून 2 कोटी 98 लाखांचे असेट्स जप्त. तातूंत फातोड्डा, नुवें आणि मुंबय वडाळ्याच्यो 3 प्रॉपर्टी आसात. दिपालीच्यो 37 लाखांच्यो 3 FD जप्त. मायरन आणि दिपाली फरार. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक.
दिवचलच्या नगराध्यक्षाचेर अविश्वास थारावाविशयी आपयल्ल्या बसकेक एकूय नगरसेवक ना. फाटल्या सप्तकांत नगराध्यक्ष कुंदन फळारीचेर 9 नगरसेवकांनी अविश्वास थाराव घातिल्लो. मंगळाराची बसका उपजिल्लोधिकारी आनी मुखेल अधिकाऱ्याच्या हजेरेंत जावपाची. एकूय नगरसेवक नाशिल्ल्यान अविश्वास थाराव भायर मारलो. फाटल्या सप्तकात नगराध्यक्ष कुंदन फळारीचेर 9 नगरसेवकांनी अविश्वास थाराव घातिल्लो. हे विशीं चर्चा करपाक मंगळारा उपजिल्लोधिकारी आनी नगरपालिकेचो मुखेल अधिकाऱ्याच्या हाजेरेंत खासा बसका आपयल्ली. मात एकूय नगरसेवक बसकेक हाजीर रावूंक ना म्हण उपजिल्लोधिकारी रोहन कासकार सांगता. Today, as per the order of DMA, a special meeting was convened in the hall of Bichole Municipal Council for consideration of no confidence motion filed by some of the councillors against the chairperson of the council. We started the meeting at 11 a.m. No councillors were present, so we waited till 11:15. Then also no councillors came for the meeting. Then we gave additional 15 minutes. So total we waited till 11:30 a.m. And since no councillors were present, so the same we recorded the meeting minutes, and the report will be forwarded to the DMA for necessary action. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. गोयच्या 2 नाट्य संस्थांचो महाराष्ट्र राज्य नाटक सर्तीच्या निमण्या रावंडात आस्पाव जाला. कौस्तुभ नायकान बरयल्ले आनी सतीश तांदळीन दिग्दर्शीत केल्ल्या संगीत मतिविलय नाटकाक कोल्हापूर केंद्रांतल्यान पयलें इनाम जाल्यार विष्णू वाघान बरयल्ले आनी देविदास आमोणकारान दिग्दर्शीत केल्ले बाई मी दगूड फोडते नाटकाक दुसरें इनाम फावो जालां. दोनूय नाटकां महाराष्ट्र सर्तीत. हे नाटकाचें नांव आसा संगीत मतिविलय. एक पीटर वायस नांवाचो एक युरोपियन प्लेरायट आशिल्लो. तेजें एक नाटक आशिल्लें मारा साद म्हणून. खूब फेमस नाटक तें. पीटर ब्रुकान डिरेक्ट केल्लें मागीर. हे तेजें एक एडाप्टेड मराठी वर्जन. एक्चुली हें नाटक हांवें आमच्या संस्थेक केल्लें हाऊस संगीत नाट्य मंडळान आनी पोरूं आमी कला अकादमीच्या स्पर्धेंत तें सादर केल्लें. पूण ताजो एकूच शो जालो आनी मागीर ते फुडें शो जावपाक पावना. सो सतीश तांदळे म्हणून कोल्हापूरचो एक रायटर डिरेक्टर आसा नवो. ताणें म्हाजे कडेन ती स्क्रिप्ट मागिल्ली. ताणें आनी स्क्रिप्टी म्हज्यो मागिल्ल्यो. तातूंत ताणें मागीर ही निवडून तेजे तर प्रयोग आतां जालो कोल्हापूर केंद्रार महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धेची प्राथमीक फेरी आसा तेतून. आनी थंय तें नाटक पयलीं येवन आतां फायनल फेरीक वतलें. फेब्रुवारीन मोस्टली ती जातली स्पर्धा. अजून डेट तांची म्हाका असो डिक्लेअर जावना. सो त्या स्पर्धेंत तें नाटक पयलें आयलें. एक्चुली बरी गजाल की गोंयच्या मराठी नाटककारांची नाटकां आतां भायर जावपाक लागलीं. कित्याक गेल्या कांय वर्सान जर तुमी पळयत हांवेंच बरयल्लें हव्यात नाटक 2019 महाराष्ट्राक पयलें आयलें. तेन्नाच्यान सतत अंतीम फेरीक जी पयलीं नाटकां येता ती मोस्टली गोंयच्या संस्थेंची आसता. तर आमचं नाटक जे होतं ते निष्पाप कला निकेतन इचलकरंजी या संस्थेतर्फे त्याचं दिग्दर्शन मी केलं होतं. विष्णू सूर्य वाघ यांनी लिहिलेलं बाई मी दगड फोडते हे नाटक आम्ही तिथं सादर केलं. सुदैवानं त्याच केंद्रावर विष्णूचा भाचा कौस्तुभ नाईक यांनी लिहिलेलं नाटक दुसऱ्या संस्थेतर्फे सादर केलं होतं संगीत मतिविलय म्हणून. ते नाटक पहिलं आलंय. त्यामुळे गोव्याचे 2 लेखक आणि दोन्ही लेखकांची नाटकं ही कोल्हापूर केंद्रामध्ये पहिली आणि दुसरी आली. आरडी स्कूल गोंय आणि फिट फॉर लायफान मेळून इंटर स्कूल स्विमींग चॅम्पियनशीप घेता. गोवा स्विमींग असोसिएशनाच्या आदारान घडोवन हाडिल्ली ही चॅम्पियनशीप 18 आनी 19 जानेराक जातली. सुमार 500 सर्तक वांटेकार जातले. फाटल्या वर्सा 35 स्कुलांतल्या 150 भुरग्यांनी सर्तीत वांटो घेतिल्लो. देशभरातल्या स्कुलां खातीर सर्त उक्ती. As you know, we are having this inter-school event, which is not only for schools in Goa, but we also want good competition. Hence, we want our students and swimmers to ensure that they compete against some of the best swimmers from our neighboring states. So this event is open for everyone to participate and represent their schools. So for Fit for Life, swimming is
much more than just swimming. It is more a part of our daily routine. So we encourage right from toddler level to senior citizens to have a better lifestyle. We are expecting over 500 participants this year. Last year we had over 150 participants and we had around 35 schools that participate from the state. This year we have kept the competition open for everybody across the country. So we are obviously expecting more than 500 participants to come in and participate. I'm happy that they have taken this initiative for this event. So other clubs and even other some institutions may not have the facility like they have of the swimming pool, in-house swimming pool. But they can always take an opportunity. If somebody comes ahead, Goa's Swimming Association will always support them if they are ready to host an event. And in addition to the events which are being planned by the association, if we have such events, it's like an added boost for the children. Like they can participate in multiple events. So they have taken this initiative. So other clubs and even schools or institutions can come up with such events. And Goa Swimming Association is always ready to support such events. शी पडपाक लागले. गांवगिऱ्या वाठारांनी सापूच कुडकुडो. शारांनी तापमान देंवला. सकाळी पणजेचे कमीत कमी तापमान 2 अंश देऊन 18.6 अंश सेल्सियसार पावले. मडगांवां 18.8 अंश सेल्सियस. फुडल्या कांय दिसांत तापमान आनीक देंवपाचो अदमास. नमस्कार आनी येवकार. नोव्हेंबराच्या मदल्या विकांनी गोंयान तशेंच खुबशा राज्यांनी थंडीचें वातावरण हें जाल्लें. पण जेन्ना साऊथ इंडियन सायक्लोन फेंगल आयलो तेज्या उपरांत गोंयान न्ही तर बाकीच्या राज्यांनी सुद्दां गरमेचें वातावरण कशें जाल्लें. पण कालच्यान परते थंडीचे दीस सुरू जाले अशें आमकां दिसपाक येता. मुर्मुगांव आनी पणजी स्टेशनाचेर इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटान 18.6 तर 18.8 हो टेम्परेचर आतां मेरेन नोट डावन केला. फुडले 4 दीस सुद्दां अशेंच वातावरण आसपाची शक्यता आसा. गोंयच्यान गोकर्ण भोंवडेक गेल्ल्या दोगांक दर्यान बुडटना लायफ गार्डांनी साल्वार केलें. सारंग आनी आदित बुदेकर दर्यांत पेंवूंक देंविल्ले. उदकाचो अदमास नाशिल्ल्यान खोल दर्यांत पावले. वेळ बरो म्हणून लायफ गार्ड पावले. विदेशातून येल्ल्या आपल्या फ्रेंडा सोबत गोकर्ण हांगा सरल्या ओम बिचाचेर दोगा युवक हे भोंवपाक गेल्ले. त्या वेळाचेर ओम ह्या बिचाचेर ते पोवपाक गेल्ले आसतना थंय बुडटनाच तांकां जीवरक्षकांनी जीवनदान दिल्ले आसात. सारंग आनी आदित्य बुदेकर अशी ह्या 2 युवकांची नांवां आसात. ते गोंयचे विदेशातून येल्ल्या आपल्या फ्रेंडा सोबत ते भोंवपा खातीर गोकर्ण हांगासर गेल्ले. त्या वेळाचेर ही घटना घडिल्ली आसा. मात्र बुडत आसतना तांकां स्थानीक जीवरक्षकांनी जीवनदान दिल्ल्याची घटना आयज घडिल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. नवे वर्साच्या पयले दिसा मध्यान रातीचे मीस 31 डिसेंबराक 11:30 वरांचेर जातलें. फादर हेनरी फाल्कांव सांगता. 1 जानेराक मॅनरेशन आनी मीस नित्या भशेनूच आसतली. निमाण्या दिसा 4 जानेराक मॅनरेशन नित्या भशेन सकाळी 7 ते सांजे 6 मेरेन आसतलें. 5 तारखेर समारोप. वेनरेशन आसचें ना. We are in the exposition of the sacred relics of Saint Francis Xavier, which is going on during these days. I want to thank all of you for the wonderful collaboration that you have given, and I hope that this divine experience that we have been having will continue. A few things that I would like to inform you. On the 1st of January, we will have the midnight mass on the 31st night. At 11:30 we will have the service, the prayer service, and will be followed by the midnight mass at 12 o'clock. On the 1st of January, the masses will be normal. Also, the veneration will be normal. On the 4th of January, which is the last day for veneration, the timings will be normal from 7 o'clock in the morning till 6 o'clock in the evening. So the gate for veneration will close at 6 o'clock on the 4th of January. On the 5th of January, there is no veneration. On the 5th is the closing ceremony. The procession from the cathedral to the basilica will begin at 9:30 in the morning. Only those who are chosen to be walking in the procession will be allowed. The other people can line up along the way of the procession.
you are most welcome to do that. And after the procession reaches the basilica, the relics will be kept inside the basilica and the closing mass will follow immediately. Our own Archbishop Philip Neri, Cardinal Ferrao, will preside over the closing Holy Eucharist. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाचे आता न्यूज आणि प्रोग्राम्स 2 यूट्यूब चॅनल्स. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.